येवकार हांव जवाहर सुरवे गायच्यो हेडलायन्स। म्हापशा लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक अचकीत उजो, लायटीच्या खांब्याकय घातलो रेवाडो। सांताक्रूज पंचायत वाठारात येवपी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यांत। थळावी एक्टिव्हिस्ट डॉक्टर एल्जा फर्नांडिसाक दिले ना ग्रामसभेत उलोवपाक। सगळे प्रकल्प गावाच्या बऱ्या खातीर कोणे करचो न्हय विरोध, सांगता पंचायत। मरड म्हापशेच्या राष्ट्रोळी वठार देवस्थानाचो वर्धापन दीस मनयलो भक्तिभावान। विठ्ठल मंच सांगातीन खेळिल्ल्या पुंडलीक नायकाच्या धनिया देवचाराक उपट प्रतिसाद। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मंगळारा राती कडेन म्हापशा पोरणे नगरपालिके कडेन लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक अचकीत उजो लागलो। उज्यान लायटीच्या खांब्याक रेवाडो घातलो। थळाव्या वीज विभागाचे आणि उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापात हाडलो। पळयात पुराय बातमी। रनिंग कॉलर येयलो की ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन उजो लागला ट्रान्सफॉर्मराक। आमी तुरंत गाडयेन टर्न आउट केलो। फाटीं आमकां मातशें ऑब्स्ट्रक्शन जालें, कारण ह्या टायमार गर्दी आसता तुमी जाणा। ते सायड घेत आमी हांगा पावले। पळयता जाल्यार वायरी जळटा, ते वायरी थोडे तुटून पडलेले आसले। तशेंच आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूय इन्फॉर्म करपाक लायले, तर तेंचे स्टाफ ऑलरेडी थंयसर आसलो पयलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो। तांकां विचारलें आमी शटडावन केला काय ना, त्यांनी ओके म्हणले शटडावन केला। तर आम्ही तुरंत फायर फायटिंग स्टार्ट केली आणि तो उजो चालयलो। कोण कितें लागलो उजो तांकां आमी विचारलें, फ्रॉम दी फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर आसलो पळय ताका आमी विचारलें, तो म्हणटा हांगा कोण तरी सकयल ताच्या फोनान उजो घालता, सदांच कोण तरी घालता थंय, तो कोण तो आमकांय खबर ना। तो उजो घातल्या कारणान तो उजो पेटोवन वयर गेलो, वायरीक पेटोवन ती वायर पेटोवन वयर गेली। तरी तेंच्या लोकांनी थंयसर रेंव दिके घालची पडली, तेणी मारून ते उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। सो तेंचे बी बरे अथक तेंच्यानी प्रयत्न करून तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। लुकसाण तशें कांय ना, फक्त गव्हर्मेंट लुकसाण जाल्लें आहा। इलेक्ट्रीक वायरी जी आसा तांकां सगळे जळयले आसा। एक गाडी थंय एक पार्क केल्ली आसली, त्या गाडयेचेर एक बारीक वायर तेंची पडलेली, ती वायर मागीर तेंचेर उडून काडली। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकर आणि भक्ती पै बाळगी। सांताक्रूज पंचायत वाठारात येतल्या प्रकल्पांक घेवन वाद चल्ला। थळावी एक्टिव्हिस्ट डॉक्टर एल्सा फर्नांडीस आणि पंचायत असो हो वाद। खाजन जमिनीत हुंवार पिडेस्त CRZ वाठारांतलो नियोजित प्रकल्प वादाचे मूळ कारण। गोवा 365 दोनूय बाजू मांडपाचो यत्न केला। सांताक्रूज येवपी पंचायत घर 14 फायनान्सा अंतर्गत कितलो पैसो मोडलो अशे कांय प्रश्न डॉक्टर एल्सान ग्रामसभेत मांडले, पूण आपणाक ते मांडपाक दिले ना अशें तिचे म्हणणे। जाल्यार पंचायतीचो उपसरपंच डॉमिनिक परेरान आपली बाजू मांडल्या। ऐकुया दोनूय बाजू। आदी ऐकुया पंचायतीचे म्हणणे। I will talk only on 2 points. Point number 4, where she says under 14 finance, what is the highest money spent? The highest money spent is to build MRF, which was on the directions of High Court order. All the permissions are taken, whatever is taken. And if anyone has a problem with that, they can 100% approach the court of law. Instead of making confusion, and this happened when we were not elected, our body was not elected. Second thing, the last point of us is about the Panchayat Ghar. Now, Panchayat Ghar is that the day we took the office on 22nd August, we had decided that we will work for the Panchayat Ghar, will build, because Santacruzan development पळोवंक नासलें, जावंक नासलें, आनी आमी हो इशू घेतलो आनी आमी सगळे पंचांनी लोकांनी आमकां हेल्प करून आमी हो आतां फायनल स्टेजीर हाडला। लास्ट मिटिंगेक ना ते PDC मिटिंग आमी चुकोय नासतना कित्याक आमकां इंटरेस्टेड आहा, आमकां हे पंचायत घर जाय आनी हे ग्रामसभेकूय लोकांनी सगल्यांनी बोबाट मारून सांगला आमकां पंचायत घर जाय। सो आमी म्हाका दिसता आमी पंचायतीन लोकांच्या बारावर रावपाक जाय। कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तांकां सायडीक काडून लोकांक कितें जाय ते डिवेलपमेंट आमी ह्या सांताक्रूजान करपाक आमी सदांच फुडें आहा।
Every meeting she keeps saying that I want this for my village, so I'm thinking about my village. We are not here to do time pass. As a new panchayat body, we are also thinking as maximum development in a good way for our village. We are not here just to fill our pockets, and we have no intention of that. We are here to see that our Santa Cruz, not only hers, ours, everyone over here, that we have a nice, clean, developed Santa Cruz for the best of everyone, the future and the people who are there today. So I just hope and wish that she, somehow supports us and we work together. We don't want all these confusions and all is going to lead us nowhere. I feel like if we all come together, we are going to do greater jobs. आणि आता ऐकूया डॉक्टर एल्सा फर्नांडिसाक. ती सांगता आपणे ग्रामसभेत काय प्रश्न विचारपाचो यत्न केल्लो, पण पंचायतीन प्रश्न मांडपाकच हरकत घेतली. हे समा न्हय. आपणे गावचो फुडार मतीत घेऊनच प्रश्न विचारिल्ले. त्यांनी गैरसमज करून घेतला. ऐका डॉक्टर एल्साक. Me is to complain or to apply under RTI, which I have adopted. But even RTI, it will involve money, Gram Sabha would have been a fair, square discussion. And if I have raised a question, it is a mere answer which I want. Why are you taking a prejudice against that by saying it objection, by saying I should help? Arey, it's a question. Please answer that question. Simple. These approvals for you. And this is the plan of action in a Khazan land construction. I should tell. Then tomorrow they will blame me for everything. If I should do all this, then what is the role of the panchayat? What is the role of the architect on the job? What is the role of the people who will be paid for their consultancy on the job? If I have to do this, I am a simple villager. If you have put me on the committee, good, I am ready to give my assistance. But it doesn't mean that I will do approvals for you and you will stop me from asking these questions. By merely being on a committee of Panchayat Girl, you cannot take away my right to ask questions. If you do that, then you are prejudiced against me. Please remember, this is not about Panchayat Girl. This is about all the possible construction which are waiting to come up in the Khazan land. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. मडगाव NH-17 कुशीच्या झाडांक लागून येरादारीक आडमेळी येतात. हाचे आदी कांय जाणांचे बळी थंय गेल्यात. देखून जाता तितले बेगीन येरादारीक आडमेळी हाडपी रस्त्या कुशीच्या झाडांच्यो खांदयो बेणून उडोवच्यो अशें थळाव्यांनी मागला. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जे नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही 17चेर कितली झाडां ही आसात, ही रस्त्यार आसात आनी एवरी डे पडत रावतात. आनी पडटरेक हांगा ट्रॅफिक एक वर 2 वर 3 वर बंद उरता. ही बंद उरता बरी, पूण ही जी झाडां लोकांचेर पडटात, लोकांची डेथूय हांगा जाले कडेन आसा. हांगा 1 आनी 2 न्हू, जवळ 4 सुमार डेथ जाले कडेन आसा. फक्त ही झाडां पडत आनी हेजो जो लुकसाण जाता हे आम लोकां जाता आनी तांकां न्हाक त्रास जातात. ते हॉस्पिटलां वचून न्हिदपाचें. तेंची जी फॅमिली आसा ती डिजेबल जातात, तांकां खूब त्रास जातात. पेशंटां जाता त्याच बरोबर ह्या तेंची लोक जे फॅमिली आसा ही फॅमिली त्रास जाता. एक मागणी आसा लोकांली की रस्त्या वयली झाडां जी आसा ती लोकां रिलीफ दिवचा. त्याच बरोबर जे एक्सिडेंट जातात हेय एक्सिडेंट हायवेचे कमी जातले. ह्या झाडां खातीर हे एक्सिडेंट चड जातात. आमचे चितोणे भितला ते रोडा साकून सामको कळत तसो रस्त्यार झाडां पडल्या अशी ती कापून उडोवपाकच जाय. आनी ती लोकांक इतलो भंय दिसता ते केन्ना पडत काय म्हणून अशें पावसा बिवसा इतल्या रस्त्यार व्हडलीशी फायद्या ना ती कट करपाकूच जाय सामकी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कोंकणी भाशा मंडळान आपलो भोव म्हत्वाकांक्षी पेटूल बालनृत्य कला महोत्सव म्हापशां यशस्वी रितीन घडोवन हाडलो. बार्देसांतल्या वट्ट 13 शाळांनी तेतून वांटो घेतलो.
म्हापशेच्या बोडगेश्वर सभागृहात ही कार्यावळ घडून हाडली। पेटूल कार्यावळीक समाज वावुरपी सुलक्षणा सावंत मुखेल सोयरी म्हण हाजीर आशिल्ली। गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष अरुण साखरदांडे, विमो सल्लागार प्रदीप जोशी आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचो प्रशासक आंतोनियो सालेमा हेवूय कार्यावळीक हजर रावले। पण स्पेशली एनिमेशन आशिल्ले आणि त्याच बरोबर आयज ते बरें जे काम केल्लें आसा तें म्हणजे कोंकणी शब्दकोश जो आसा तो निर्माण केल्लो आसा आनी ताचे खातीर खास करून ऑन डिजिटल प्लॅटफॉर्म आमी पळयतात थंयसर शब्द जो आसा तातूंत आमकां अर्थ कळपाक जाय किंवा कोंकणीन ताचें ट्रान्सलेशन आमकां करपाक जाय तें आमी आयज सहज करूंक शकता। आनी एक बरी गजाल म्हणजे म्हज्या येद्या व्हडल्या देशांत जेन्ना 1600 अधिक भाषा आणि बोली भाषा आसा, ह्या सगळ्या भाषा आणि बोली भाषा आसतना सुद्धा कोंकणीची एक वेगळी वळख निर्माण करपाचें काम जें आसा हें कोंकणी भाषा मंडळान तितलेंच सडाक्षर बऱ्या तरेन आपल्या खानार धरलेलें आसा आनी मुखार ते वळख आसा। आयज जेन्ना आमी पळयलें की वेगवेगळ्या हांगासर कार्यक्रम जाताले तातूंत थोडोसो रिव्ह्यू घेताले कोंकणी भाषा मंडळाचो स्वताची फेसबूक पेज आसा आनी पळयताले की वेगवेगळे कार्यक्रम जे जाले आतां मेरेन ताका आमकां आनी जाती कवरेज मेळिल्लें आसा। हांव तुका सांगू खाशेलेपण कितें ह्या कार्यक्रमाचें खाशेलेपण हेंच आसा की कोंकणी भाषा मंडळाचो कार्यक्रम जाता कोंकणी भाशेन जाता। भांगरभूंय हो एकच आमचो वर्तमानपत्र आसा पण सगळ्या मराठी आणि त्याच बरोबर इंग्लिशचे पेपर आसा हांच्यानी योग्य रितीन जो आसा पळय कोंकणी भाषा मंडळाच्या कार्यक्रमांक कितली सुवारी केल्ली आसा आनी तांणी सांगलेलें आसा की ह्या भाशेच्या मळाचेर जे आसा योग्य रितीन काम चालू आसा। भाशा ही मनाक जोडटा, आमचो जो विचार आसा पळय तो दुसऱ्या मेरेन पावयता। कोंकणी भाशेन म्हणजे हांव म्हणटा मान्यता प्राप्त एक थोडेशे शब्द म्हणजे एक मान्यता प्राप्त कोंकणी अशें आमी म्हणू शकता। आनी म्हज्या सारके जे बिचोले वाठारांच्यान येता म्हजी एक थोडीशी बोली भाशा आसली म्हणजे कोंकणीची बोली भाशा जावं ती पेडणेची खंय वयतली किंवा काणकोणची आनी खंय गेले अशें दिसतली। थोड्याचें एक वेगळेपण आसतलें पण म्हाका दिसता कितेंय जरी जालें मान्यता प्राप्त जरी कोंकणी भास एक आसली ही बोली भास जी आसा पळय कोंकणी बोली भास जी आसा पळय ती आमकां तुमकां कनेक्ट करता, आमकां तुमकां मनाक शांत करता। गोवा 365 खातीर समीट नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर। साखळेच्या विठ्ठल मंच सांगातीन मरड म्हापशेच्या राष्ट्रोळी वठार देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान धनिया देवचारा हे पुंडलीक नायकाचे भोव सुंदर नाटक प्रभावी रितीन सादर केले। जाग्याकाराचे काल्पनिक विश्व ह्या नाटकात पितरपाचो यत्न केला। पळयात। राष्ट्रोळी वठार देवस्थानान आपलो 15वो वर्धापन दीस विविध कार्यावळी सयत मनयलो। झकास 420 आणि धनिया देवचारा ह्या दोन कोंकणी नाटकांचोय तातून आस्पाव आसलो। पळोवया नितीन शिवराम नायकान बसयल्ल्या नाटकातले काय देखावे। उदारी वाढल्या ना माझी ती बाटली हाडलाय बरे पुस्तक सगळी विद्या येता पण देवपाची विद्या मात्र मुंजा निल्या बेगिया कोण आहे तो माया मग भक्त आला पुस्तक कोणाला तो औषध आला आणि किती भक्ती मग किती हाडला ते पळया ओ कोमो सत्या ओ धर तुका का बरो वाह काय बरी नवी ताल कामा हाडला पळया अशी इतलो कामी असतात कांदा उस्ती जायो सारो तो पेड सोडून खंय वचना म्हाका भंय दिसता रे मा ते बरें न्हय कितें भंय दिसता म्हणटा ते पूण हांव ल्हान अशें न्हय रे हय तूं ल्हान आसा तें खरें आनी तो असो
जावपाचें तुका सांगला मरे एकदा कितें तूं मेला देवचें मामा पळय पळय म्हाका कित्याक जायना मेया मेया म्हणून खंय जा मेया मेया म्हणजे किती जाया वय काय बरें उलयता नाचता गुरु येता काय बरें चलता येस 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 वय सावधान विशाल काय बरें उलक्यो मारता सई निशा अशी पळयता मग ह्यो मेळ कशो खरें तुजें ना हांव मनीस न्हय भूत न्हय आनी देवूय न्हय भूत आनी देव हांच्या मदलो हांव गोवा 365 खातीर जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. हो म्हयनोभर तापमान 6 परस चड उरतलें. ह्या सप्तकांतय चडीत तापमान 6 परस 3 डिग्री सेल्सियसांनी चड उरूं येता. पूण तेका उष्णतायेचे ल्हार म्हणपाक मात मेळचें ना अशें हवामान विभागाचें म्हणणें. आयज चडीत आनी उणें तापमान 36 आनी 22 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपताय. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.